सो हे गाईज तर सकाळची नाही 10:30 जाल्ली आसा आणि गजालीन नाही आमची सकाळ झाली. व्हिडिओ बीन गजालीन स्टार्ट झाला आणि हे पळयात मनी प्लांट घालपाक जाय तेका उदक बट पळोवया आतां. सो आयचे वेदर कितेंशें अशें आसा, पावसान काळोख केल्लो आसा. सो चिमो या तर हांव वयता पान हाडपाक. म्हाका न्हय हळदीचे पान जाय, सो ते हाडूंक आतां कातर भितर घेवन वयता. हळदीचे पान जाय कारण म्हटल्यार न्हय आमगेर आयज येवपाची आसा सोयरी. सो आमी चिंतलें की आयज हें करया म्हणून कितें म्हणटात ते सोजी करया म्हणून. सो म्हणलें तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करया. सो पावस ना तसो म्हटलें पोरसान वचून येवया कारण मागीर पावस पडलो न्हय का बेजार येता पोरसान बीन वचूंक तेका लागून. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर आमची थंडी जी आसा ती थोडी फारशी बरी जाल्ली आसा आणि बऱ्या तरेन रिकवर जाली हांव आनी मम्मी. ओके. सो हांगसर काकी गेल्या पोरसान हळदीची पानां भरपूर अशी आसा कारण आतां पावस पडटा. सो हळद जी आसा ती रुजता न्हय आणि सोजी न्हय हळदीचे म्हटल्यार सोजीन हळदीचें पान बीन घालीत न्हय जाल्यार बरें जाता सामकी. हळद पयलें वत येयलें चालूच आसता हे पळयात हलकेशें वत येयलें आतां. तशें पावसान दमट केलें पूण दोनूय चालू आसा. काळोख बी करता पावस आणि प्लस हलकेशें वत बी सोडटा. सो चला काकी गेल्या पोरसान या. सगळी म्हटल्यार प्रिपेरेशन हांवें करून दवरलें. या आमी पोरसान. तर हांव वयता काकी गेल्या पोरसान. पांया कडेन मातशें न्हय पोवन चलचें पडटा. पावस पडलो म्हणजे कोणूय भायर सरोंक शकता न्हय तेका लागून. तर ती पळयात हळदीची पानां भरपूर आसा तेकाच लागून कातर भितर घेवन हांव सामकें रेडी जावन येयल्लें आसा. म्हाका कितें एकूच जाय तें. ओके. चड व्हडलेंशें नाका. हांगसरूय रुजल्या आनी थंय बी रुजल्या. ती पळयात कारण आतां नागपंचम बी येतली न्हय पातोळ बीन करतना जाय पडटा ना ही आनी आमकां भायरसून हाडपाची गरज पडना मेळटा इजिली. तर हे पळयात हांगसर रुजला थंय बी रुजला. म्हाका दिसता तितूंतली काडलेली खूब बरी कारण ही खूब मोठी आसा आनी ती मातशी बारीक आसा. सो म्हाका बारीक अशें जाय पूण पांया कडेन न्हय भंय दिसता. आमचो ब्रेकफास्ट बीन जालो. ती सगळी कामां जाल्ली आसा. ओके. ब्रेकफास्ट जें कितें आसा न्हू मम्मी जेवणाची तयारी करता कारण आमगेर आयज येवपाची आसा मावशी बी तेका लागून. ओके. हितूंतलें एक खंयचें काडटा बारीकशें पळयता क्यूटशें पान खंयचें आहा जाल्यार काडटा एक. सो हें बरें दिसता. ये बरो फ्लेवर येवपाक जाय तेका एक काडटा. चला पडलें असं न्ही धुलें का जालें मागीर. हें पळयात अशे तरेन हांवें पान काडलें हळदीचें. तर आतां घेवन या. भंय दिसता पांया कडेन कित्याक जाणा कळना न्हय आतां अशें पावस बी पडटा तेका लागून. तर चला एक पान काडून घेतलें. पळयात बारीकशें जाल्यार खूब जालें. वास येता न्हय तेका पळयतालें वासूच येयना. हय येता तरी पूण आनी काडल्यार बरें दिसता व्हडलेशें. व्हडलें म्हटल्यार वास बीन येवंक ना जाल्यार मागीर तेका लागून. हे काडया चला. अच्छा 2 काडली पळयात. चला आता. सो हळदीची पानां बीन घालून न्हय ताल्ल्यांचें करीत न्हय अशें बारीक ताल्ले येता पळयात. कालूच म्हाका रूच येयल्ली. मम्मी म्हणटा तुका थंडेन बरें रुची सुट्टात. म्हाका न्हय बरें रुची सुट्टा. सो हें लावया. पत्रो हा भंय दिसता. तर एक्चुली न्हय काल म्हाका रूच येयल्ली की हें खायनशें ताल्ल्यांचें आंबट तिखट म्हणजे थंडी बी जाल्या आनी कितें तरी तिखट अशें खायनशें जाल्लें. मम्मीन हांवें म्हटलेलें हळदीचें पान बीन घालून न्हय ताल्ल्यांचें आंबट तिखट खावपाक कितलें बरें लागता न्हू. हांव एकलेंच खाता मम्मी काय खायना नुस्तें. पण आतां खंय ताल्ले मेळटा बारीक तेका लागून. तर चला हे व्हरता हळदीची पानां आनी सोजी कशी कितें करतात ती तुमकां पळोवंक गावतलें. ओके चला. तर बरें कडक अशें वत येयलें पळयात. भायर एक्चुली कपडे घालीत न्हय जाल्यार बरें सुकोन येतलें पूण पावसाचो कितें भरोसो नासता ना.
तेका लागून मातशें हे. आनी मम्मी न्हय कपडे भायर सुकत घालीत ना, ती म्हणटा कोण नाचतलो भायर भितर, वारो बी सुटला, तेका लागून आमी भायर कपडे बी सुकत घालिना. कान एक म्हजो गप आसा. चला तर या आमी आतां घरा. सो भायरसून घरान येता म्हणसान जो पावस स्टार्ट जालो, भरपूर असो व्हडलो पावस स्टार्ट जालो. आतांय बी पावसान भरपूर काळोख केल्लो आसा आनी आमची लायट गायब जाल्ली आसा. जसो पावस येयलो की आमची लायट जी आसा ती मदीं मदीं गायब जाता. आतांय बी लायट गेल्ली आसा. लायट येता म्हणसर बाकीची कामां म्हटल्यार करून घेवया. सो सोजयेचें सगळें साहित्य रेडी करता, कारण तुमकां रेसिपी दाखोवंक जाय न्हय तेका लागून. आनी सायड बाय सायड थोडेशे शेंगदाणे म्हटल्यार सोलून घेवया, कारण ऑलरेडी नाही भाजलेले शेंगदाणे आसा आमगे. म्हटल्यार आमी अशा पद्दतीन भाजून हाडटा एकदमूच. आनी हे न्हय घरान भाजिना आमी, हे आमी गरज पडलीच जाल्यार घरान भाजता, नाल्यार आमी पावाची बट्टी आसता पळयात त्या बट्टेचेर हे सगळें भाजून हाडटा एकदम. मम्मी भरपूर दिता, 5 किलो 6 किलो वांगडा तशी दिता हे पळयात. सो हे शेंगदाणे भाजलेले आसा. कलरा वरसून अशें दिसता की हे आसतले म्हणून लायक सुके आसतले. सो हे भाजलेले आसा, हिरवे भायर दिसतना. सो भाजलेले बरें लागता. बट्टेचेर जर तुमी भाजून हाडीत नाही जाल्यार खूब टेस्टी लागता. सो पावसा पयलीं आमी हे भाजून हाडटा. सो ते म्हटल्यार थोडे सोलून घेवया, तेजेच काम चालू आसा. त्या म्हणसर म्हटलें लायट बी येतली हे पळयात. सो अशा पद्दतीन सोलून घेतले, मागीर मिक्सराक लायतले, मागीर सोजयेन घालपाक खूब बरें पडटलें. आनी हांगसर उदक दवरतलें आतां तापत. सो सायड बाय सायड कामां करून घेवया म्हटलें, म्हणजे मागीर बरें पडटलें न्हय. लायट येयली काय झपाझप सोजी करून गावतली. त्या म्हणसर मावशी बीन येतली, मे बी व्हिडिओ तुमकां दाखोवं शकना. ओके, सो अशा पद्दतीन. ओके, सो चला हे सगळें रेडी करून घेता. शेंगदाणे बी मातशे फोडून घेता, दाखयता पळय. हे पळयात ते शेंगदाणे जे आमी बट्टे वरसून भाजून हाडटा अशा पद्दतीन. म्हटल्यार भाजलेले आसता ते. सो म्हटल्यार थोडे सोलून घेवया हे पळयात. आणि बाकीचे हांगसर थोडेशे साहित्य काढून दवरला, म्हणजे लायटीची आतां वाट पळयता. लायट येयली काय झपाझप करूंक गावतले. हे पळयात मातशे धुवून घेता ही पानां. हे पळयात 2000 years later. आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया. सो सोजी करपाक हांगसर कितें कितें साहित्य जाय तें सांगता तुमकां. मेन इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हांगसर न्हय मोठो रवो जाय आमकां. हे पळयात. सो थोडी जाणां तेका न्हय कणी सुद्दां म्हणटा आनी थोडी जाणां तेका मोठो रवो सुद्दां म्हणटा. सो एक मिडियम बाउल न्हय हांगसर हांवें कणी घेतलेली आसा, बरी फ्रेश अशी घेया. सो अशा पद्दतीन कणी जाय आमकां, मिडियम बाउल. तेच्या मागीर हांगसर न्हय हांवें घेतलेली आसा थोडी फारशी हळदीची पानां, कारण जेन्ना सोजी करता न्हय तेन्ना हळदीची पानां जर घातली न्हय जाल्यार टेस्ट बरी येता. सो बरें अशें धुवून बीन घेया, बारीक अशें पीस करून. तेच्या मागीर हांगसर घेतलेले आसा ते म्हटल्यार हांवें गांवठी तूप. हे पळयात, कारण न्हय फुलयतना हांगसर हांव गांवठी तूप घालतलें, कारण तेतून सुद्दां टेस्ट खूब बरी येतली तेका लागून. सो थोडे फारशें आमकां जाय पडटा तूप. तेच्या मागीर हांगसर एक ग्लास पर न्हय बरें गरम उदक करून घेतलेलें आसा हांवें. हे पळयात. नेक्स्ट आसा ते म्हटल्यार हांगसर शेंगदाण्याचो पावडर घेतला हांवें. तुमकां जाय ते ड्राय फ्रुट्स घालूं शकता. हांगसर हांवें शेंगदाण्याचो पावडर करून घेतला. हे पळयात अशा पद्दतीन बारीक असो मिक्सराक लावन घेतला. तेच्या मागीर न्हय हांगसर घेतलेलो आसा तो थोडो फारसो गाजर. आतां हांगसर तुमकां जाय जाल्यार तुमी गाजर घालूं शकता, ऑप्शनल आसा. जाय जाल्यार तुमी स्कीप सुद्दां करूं शकता. गाजर आनी तवशें जर घालीत न्हय जाल्यार सोजी जी आसा न्हय ती आनीक टेस्टी जाता. तेका लागून हांगसर थोडे फारसो गाजर घेतलेलो आसा. नेक्स्ट म्हटल्यार हांगसर न्हय गोड घेतला. आतां गोड जे आसा ते तुमच्या अकॉर्डिंग जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालूं शकता. तेच्या मागीर हांगसर घेतलेली आसा थोडी फारशी हळद. हळद सुद्दां ऑप्शनल आसा. म्हाका मातशी येल्लो लायक आसा सोजी, तेका लागून इल्लीशी पिंच भर म्हणू शकता तुमी हळद जाय, स्कीप करूं शकता तुमी. तेच्या मागीर हांगसर घेतलेले आसा चवीनुसार मीठ. तेच्या मागीर ड्रायफ्रुट्सान हांवें काजूगर घेतलेले आसा. ड्रायफ्रुट्स जे जाय ते घालूं शकता तुमी. हांगसर काजूगर घेतले थोडेशे. तेच्या मागीर हांगसर पासां घेतलेली आसा ही पळयात. आनी आतां मेन इम्पॉर्टंट म्हटल्यार न्हय हांगसर हांवें अर्द्या वळ्याची सोय न्हय बरी मिक्सराक वांटून घेतलेली आसा. सायडीक व्हिडिओ लायता, तुमी पळोवं शकता की कशा पद्दतीन हांवें हे वांटून घेतलेलें आसा. अर्द्या वळ्याची सोय हांवें बरी मिक्सराक लावन तेचो रस काडून घेतलेलो आसा. आनी ते वाटतानाच हांवें हांगसर थोडी फारशी वेलची सुद्दां एड केल्ली आसा. सो अशा पद्दतीन आमचो नाल्लाचो रस सुद्दां जाल्लो आसा. हे पळय
सो आता आमी कितें करया, सोजी करपाक गरमागरम स्टार्ट करया. पयलीं हांगसर आमी एड करया तें म्हटल्यार आमचें घरगुती अशें गांवठी तूप. सो भरपूर अशें तूप एड करा गांवठी, म्हटल्यार कसलेंय बी घालूं शकता तुमी. तेज्या उपरांत आतां एड करा ती म्हटल्यार कणीक. ती तुमकां न्हय बरी फुलोवन घेवपाक जाय तुपान. सो बरी मिक्स करून घेया, म्हटल्यार तुपान बरी फुलोवन घेया ती परतून परतून अशी. आनी वास बरो तुपाचो सुटलेलो आसा सामको. तर गायज हांगसर न्हय कणी बरी फुलोवन जाल्ली आसा. आतां भितर एड करया तें म्हटल्यार उदक. सर आतां न्हय गरम उदक एड करा आनी ही बरी मिक्स करून घेया. आनी हांगसर जर तुमकां अशें दिसता की आनीक उदक जाय जाल्यार आनीक थोडेंशें उदक एड करा. हांव न्हय हांगसर आनीक थोडेंशें उदक एड करतलें. सो आतां न्हय हें बरें मिक्स करून घेयात. सो हांगसर न्हय उदक एड केल्या उपरांत न्हय हेका बरो खतखतो येवपाक जाय. सो आतां बरो हेका खतखतो काडून घेयात. खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा पळोवपायात. आनी कणी सुद्दां न्हय बरी शिजलेली आसा. सो आतां आमकां भितर एड करूंक जाय तें म्हटल्यार गोड. सो जितलें जाय न्हय तितलें तुमी हांगसर गोड एड करा. गोड घातल्या उपरांत आतां हांगसर एड करा तो म्हटल्यार गाजर. तोय बीन शिजोवंक जाय. सो तोय बीन हांगसरूच एड करा. आनी हे दोनूय न्हय बरें मिक्स करून घेयात. सो बरें न्हय गाजर बीन गोड बीन मिक्स जावपाक जाय. आतां हांगसर गोड जें आसा न्हय तें मेल्ट जावपाक स्टार्ट जातलें. सगळें आतां मिक्स करून जाल्या उपरांत न्हय आतां आमकां नाल्लाचो रस घालपाक जाय. तो बरो मिक्स करून घेयात. आतां आमी न्हय ड्राय फ्रुट्स बीन घालपाक स्टार्ट करया. तेच्या पयलीं हांव इल्लीशी हळद एड करतलें, चड ना, इल्लीशी. काजूचे गर, तेच्या मागीर पासां, तेच्या उपरांत शेंगदाण्याचो पावडर आनी लास्ट म्हणटा तशें मीठ. हे सगळें एड करून मिक्स करून घेयात. आतां हांगसर जितली तुमकां पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी थोडेशें उदक सुद्दां एड करूं शकता. गरम उदक एड करा. हे पळयात, कारण मागीर न्हय दाट जाता ती. सो ही आतां बरें शिजोवन घेया. एका बरो खतखतो येवंक जाय. आनी तेच्या मागीर खतखतो येयल्या उपरांत हळदीचें पान एड करूंक जाय. कलर बरो येयला पळयात. सोजयेक आमच्या खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. हो पळयात सोजी बरी शिजलेली आसा. आतां लास्ट म्हटल्यार न्हय आमकां हळदीचें पान एड करपाक जाय. सो हे पळयात हळदीची पानां एड करता म्हणजे तेचो फ्लेवर बरो येतलो. आनी हांगसर आमी दाट अशी दवरूंक ना, पातळ दवरल्या ही पळयात, कारण आपुणूच न्हय ती मागीर अशी दाट अशी जाता. तेका लागून पयलींच आमी ती पातळ दवरल्या पळयात. सो पानां एड करून सुद्दां न्हय मातसो शिजत दवरूंक जाय ती ही पळयात. सो आनीक एक 10 मिनटां तरी आमी ती परत शिजत दवरतली. पद्दतीन हांगसर न्हय सोजयेक बरो खतखतो येयल्लो आसा. आनी हांगसर आमची सोजी जी आसा न्हय ती बरी रेडी जाल्ली आसा ही पळयात. सो तुमी मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा कशी आसली ती. सो काही सांजची जाल्ली आसा 5 आनी भरपूर काळोख जालो पळय. दार बंद करता कारण मम्मी मावशे बरोबर फोनार उलयता नाल्यार रिकॉर्ड जातले आनी म्हाका व्हिडिओ कंटिन्यू करून गावचो ना, ताका लागून दार बंद केल्लें बरें न्हय. सो सांजची 5 जाल्ली आसा. आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करूंक पावता. एक्चुली मावशी बीन येयली बीन, आमी बरो टायम स्पेंड केलो, जेवली बीन, आमी रेस्ट बी केलो आनी आतां मावशी बीन गेली सुद्दां. अरावंड 4:30 कितें तरी गेली ती. सो म्हटल्यार एटलीस्ट आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करया. आनी पावस जो पडटा आयज जाणा भयंकर सामको चालू आसा कंटिन्यू. आतांय बी मातसो मातसो तुमकां आवाज येता आसतलो
आणि तितून आमची लायट येताली वयताली. सो मावशी बीन येवच्या पयलीं हांवें शूट केल्लें तितलेंच, म्हटल्यार रेसिपी शूट केली तितलीच, तेज्या उपरांत कांय शूट करूंक पावना. ऑब्वियसली न्हय, घरांत म्हटल्यार कोणूय आपले रिलेटीव येयल्या उपरांत मागीर कॅमेरा ऑन करता थंयच उरता मागीर तें. सो ताका लागून शूट करप थंयच उरलें. तो बरो टायम स्पेंड केलो, जेवली बीन आनी एटलीस्ट म्हटल्यार आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करुया. तर अशें कितें अपडेट आसलो आनी मातसो असो रेस्ट बी केलो आमी. सो फेस तुमकां मातशी न्हिदलेले भशेन दिसोंक शकता. ओके, सो अशे तरेन आसा. आनी जस्ट नाव गेल्या मावशी बी. सो व्हिडिओ आमी कांय शूट करूंक ना, नाल्यार तुमकां पळोवंक गावतलेली. सो म्हजी सारकी मावशी बी येयली. आनी कितें म्हणटा तशें म्हाका नाही कोणी कमेंट बी केल्लो, म्हटल्यार 2 कमेंट बी केल्या की म्हटल्यार जेन्ना थंडी जाता न्हू तेन्ना तुमी होममेड कितें रेमेडीज करता काय. सो येस, आमी करता. सो ते तुमकां शेअर करता. ओके, केन्ना शेअर करता पळोवया. आणि त्याच्या भायर म्हाका झाडां बद्दल म्हणजे म्हज्या प्लांट्सा बद्दल कोणी कमेंट केलो की प्रेझेंट प्लांट्स आसा तेजी तूं एक्चुअल केअर कशी घेता, म्हटल्यार कितें कितें घालता. कारण आतां पावसाचे दीस आसा. सो इंडोर जे कितें प्लांट्स आसा तूं कशें कितें केअर घेता अशेंय बी कोणी विचारलेलें म्हाका वॉट्सॅपार. सो ती पळय म्हजी प्लांट्स दाखयता तुमकां. येयलो रे पळस, पेटो येयलो आमचो. आख्खो दीस काय येवंक नासलो, पावस लागलो तेका. आतां पावस मातसो कमी जालो तसो येयलो तो घरा कडेन न्हू रे. सो तांबडी वच, दाखयता पळय तुमकां. ओके, प्लांट्स मागीर कशी आसा. आनी मागीर जी सोजी केल्ली ती सगळ्यांक लायक जाली, बेस्ट म्हणपाक लागली. म्हटल्यार सगळ्यांक मावशी आवडली. ओके, आनी म्हाकाय बीन आवडली. तांबडी खंय बसलो रे, एकदम वयर बसलो मरे, डायरेक्ट स्टेप्सांचेर व्हडलो राजा कसो. ते दाखयता तुमकां. ओके, म्हाजे प्लांट्स ते गॅलरींतलीच म्हाजी प्लांट्स तुमकां दाखयता. ओके, डिटेल्सान व्हिडिओ जर जायना तुमकां जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. हितून हांव इन शॉर्टूच अशें दाखयता तुमकां. सो हांगसर हांवें 2 प्लांट्स दवरलेली आसा ही पळय, आनी एक दवरलेले ते हांवें आतां भायर दवरलेले आसा स्टेप्सां कडेन. सो हांगसर 2 प्लांट्स दवरले. तेच्या मागीर हांगसर ही आसा ही पळय. सो हे बीन बरे ग्रो जाता. हे पळय नॉर्मल माती यूज करता, कोकोपीट बीन तसले कांय यूज करिना. हे पळय तेच्या मागीर हे एक घातला हांवें. हे पळय तेच्या मागीर एकाय सुद्दां रूट्स पळोवं शकता तुमी, बरी सुटलेली आसा. तेच्या मागीर हे एक आसा. हे पळय. सो अशा पद्दतीन हेचे रूट्स पळोवं शकता तुमी कितले येयल्ले आसा ते. आनी तेच्या मागीर हे पळय भरपूर रूट्स येतात तेका अजून. सो जेन्ना आमी उदकान प्लांट्स घालता ना, म्हणजे मनी प्लांट बीन, तेची मातशी केअर डिफरंट आसता. ओके, नॉर्मली मातयेंतले प्लांट्स जे आसता तेची केअर डिफरंट करप आसता, आनी हेजी केअर जी आसा न्हय ती हांव डिफरंट तरेन करता. तर हे एक आसा हे पळय, हे हांवें न्यू एड ऑन केला. मागीर हे एक आसा स्पायडर प्लांट. हे पळय नॉर्मल सॉयलूच यूज करता, पळोवं शकता तुमी. तेच्या मागीर हे एक बॉटलीन दवरला अशें. आनी हांगसर एक झाड आसा, तेका न्हय बारीक ही आसा हे पळय. सो ही मातशी सॉयल म्हाका चेंज करूंक जाय, बट हांवें दवरला ते, पळोवया आतां जगता की ना ते. हे पळय. सो अशा पद्दतीन ही सद्या प्लांट्स आसा. हेंची केअर कशी कितें घेतात ते जर कळोंक जाल्यार डिटेल्सान म्हाका तुमी कमेंट करूं शकता. सो मागीर हेजेर एक ब्लॉग करता. भयणे बरोबर उलयता पळय, गजाली गजाली कितें हाय करूंक घे. हाय उलयता मावशे बरोबर. आत्ता उठले मातसो जाले. माझा व्हिडिओ चालू आसा. फोन करू ना. सो यांचे गजाली तशे. सो प्रत्येक जण आपापल्या भयणी वांगडा उलयतात आसतले आनी मागीर सगळे गजाली सांगप कितें केलें आयज. मागीर मावशी सांगतली आयज न्हू हें जेवण केलें. मागीर मम्मी सांगतली आपूण न्हू आयज हें जेवण केलें. अशें मागीर तेंची 1-1.5 वर गजाली चालू आसता. बट तो एक मोमेंट न्हय, खूब बरो आसता. म्हटल्यार लायक कितलेय बिजी असले तरी आपण आपल्या भयणीक लागून भावाक लागून टायम काडून कॉल करता, उलयता. बरीचशीं जाणां समजतली म्हाका. खूब जाणांचे मावशी बीन फोन करता आसतले, मामा बी, मामा ना पूण मावशी फोन करता आसतली. मामा बीन बिजी आसता आपल्या काम. तर ती मावशी बरोबर उलयता. ओके, जशें फावता तशें फोन करता. केन्ना केन्ना व्हडली मावशी ड्युटेक नासल्या उपरांत रातची, मोस्टली म्हाजी व्हडली मावशी रातची फोन करता, कारण तिजे
तेंचे रेस्टॉरंट बी आसा आनी प्लस ड्युटेक आसता ती ताका लागून तिका पॉसिबल जायना पण आतां करता ती केन्नाय असो फोन मागीर दुसरी मावशी म्हजी जसो फावता तसो टायम म्हणजे अशें तेंचें चालूच आसता सो सोडून गेला तर तुमी प्लांट्स म्हाजे पयलीच आसतले ओके सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा हांव तुमचे बरोबर ओके आनी एक प्लांट ते दाखोवंकूच विसरलें हे एक प्लांट आसा पळय जे उदकान घालून दवरलेले आसा हांवें आनी तेका सुद्दां रूट्स मुळां बरी येयल्या पळय बारीक बारीक पळोवंक शकता तुमी तेका बरी पाळां येयल्ली आसा अशा पद्दतीन सो हांव चिंतता हे आतां मातयेन लायतलें म्हणून पूण पळोवया पूण सद्या अशेंच बरें दिसता पळय सो अशेंच बरें दिसता सो पॉसिबल जाल्यार मातयेन घालतलें नाजाल्यार मागीर अशेंच बरें दिसता ओके सो चला तर गायज आयचो व्हिडिओ हांव हांगसरूच एंड करता कारण आयज म्हाका डिटेल्सान कितें शेअर करून तुमच्या बरोबर गावून ना ओके आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन ते हांव सगळें बरें आनी तुमकां कसले कसले रेसिपी पळोवपाक जाय ते म्हाका कमेंट करून सांगात